नमस्कार इष्टानो, आज आढावो घेऊया म्हापशा मतदारसंघात जावपी पोटवेंचणुकेच्या तयारेचो। सद्याक राज्यांत 3 सुवातांचेर पोटवेंचणुको जावपाच्यो आसात। काँग्रेसीचे दयानंद सोपटे आनी सुभाष शिरोडकरान काँग्रेसीच्यान भाजपात प्रवेश घेतल्या उपरांत मांद्र्या आनी शिरोड्या वेंचणुको जातल्यो। मजगती ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसुजाच्या मरणा उपरांत आतां म्हापशांतय पोटवेंचणूक जावपाच्यो आसात। अजून मेरेन पोटवेंचणुकांची तारीख जरी निश्चित जाल्ली नासली तरी म्हापशांत पोटवेंचणुकेच्या रिंगणांत देवपी उमेदवारांची तयारी नेटान आसा। पयलीं म्हापशा मतदारसंघांतल्या फाटल्या कांय वेंचणूक निकालांचो आढावो घेवया। 1966 वर्सा मोगो पक्षाच्या टिकेटीर MG गोविंद निवडून आयिल्ले। 1972 परत मोगो पक्षाचेच रघुवीर पानकार निवडून आयिल्ले। 1977 मोगोच्या टिकेटीर सुरेंद्र सिरसाट निवडून आयले। 1980 इंडियन नॅशनल काँग्रेसीचे श्यामसुंदर नेगवी आमदार जाले। उपरांत 1984 वर्सा परत एक फावट मोगोचे सुरेंद्र सिरसाट निवडून आयले। 1989 मोगोच्याच तिकेटीर सुरेंद्र सिरसाट निवडून आयिल्ले। तशेंच 1994 सुरेंद्र सिरसाट मोगोच्या तिकेटीर निवडिल्ले। उपरांत 1999 ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसुजा गोवा राजीव काँग्रेस पक्षार निवडिल्ले। 2002 सालांत भाजपाच्या तिकेटीर ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसुजा वेंचून आयले। उपरांत 2007, 2012 आनी 2017 भाजपाच्या तिकेटीर ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसुजा सतत जिखत रावले। 2002 ते 2017 मेरेन भाजपाचें म्हापशांत कमळ फुल्लें। हो आशिल्लो म्हापशा मतदारसंघाच्या फाटल्या वेंचणूक निकालांचो आढावो। आतां वळुया 2017 आयिल्ल्या म्हापशा मतदारसंघांतल्या वेंचणुकेच्या निकाला कडेन। 2017 वर्सा म्हापशा वेंचणुकेच्या रिंगणांत 7 उमेदवार देविल्ले। भाजपाच्या टिकेटीर ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसुजा, मोगो पक्षाच्या टिकेटीर विनोद फडके उर्फ बाळू फडके, काँग्रेसीच्या टिकेटीर विजय भिके, आप पक्षाच्या टिकेटीर श्रद्धा खलप, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या टिकेटीर संजय भरडे, गोवा सुराज पक्षाच्या टिकेटीर रामेश्वरी मोरजकर आनी अपक्ष उमेदवार म्हण डॉमिनिक आल्फान्सोन वेंचणूक रिंगणांत वेंचणूक लढयल्ली। भाजपाच्या फ्रांसीस डिसुजाक 10,957 मतां मेळिल्लीं। मोगोच्या बाळू फडकेक 4,129 मतां, काँग्रेसीच्या विजय बिकेक 3,013 मतां, आपाच्या श्रद्धा खलपाक 2,321 मतां मेळिल्लीं, NCPच्या संजय भरडेक 289 मतां मेळिल्लीं, जाल्यार गोवा सुराज पक्षाचेर बशिल्ली रामेश्वरी मोरजकर हिका 103 मतां मेळिल्लीं। डॉमिनिक आल्फान्सोक 1,543 मतां मेळिल्लीं। आतां गोंयभरची नदर येवपी म्हापशेच्या पोटवेंचणुके कडेन वळिल्ली आसा। येवपी पोटवेंचणुकेचे अजून खंयच्याच पक्षान उमेदवार निश्चित केल्ले ना। मात इतलें आसलें तरी वेंचणुकेच्या तयारेक दर पक्षान नेट धरला। म्हापशांत जावपी पोटवेंचणुके खातीर भाजपाचे 4 उमेदवार रेसींत आसात अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळटा। ॲडव्होकेट फ्रांसीस डिसुजाचे पूत जोशुआ डिसुजा, सुधीर कांदोळकार, तुषार टोपले आनी रुपेश कामत हे भाजपाच्या तिकेटी खातीर दावो करतात। 2 वर्सां म्हजो डॅडी सीख आसलो म्हणून हांव 2 वर्सां तेजें ऑफीस सांबाळतालो। जे लोक येताले तांकां हांवें सगल्यांक मेळून तेंची कितें काम आहा म्हाजे कडेन जमता तशें हांवें करून दिल्लेलें आहा। सो तशेंच म्हाका 2 वर्सान जे एक्सपिरियन्स मेळला, डॅडी सीख आहलो म्हूण म्हाका अंडर प्रेशर ते कितें आसता सिट्युएशनान जेन्ना मनीस आसता तेन्ना तूं शिकता, रोखडो शिकता। फ्रेश फेस इन एज अ कॅन्डिडेट फॉर द बायपोल्स देर इज नो कोर्स दॅट यू कॅन लर्न हाव टू बी अ पॉलिटिशियन। सो तशेंच कितें आहा ते लोक आसा आनी लोकांक घेवन समज कितें म्हापशान फुडें कामां करतलो, फुडें सरतलो जाल्यार कितें आहा ते लोकांक विचारून करतलो, डॅडीन केल्लेले भशेन। तुवें म्हटलां तशेंच मातांनी सल्दनाक केलेलें आसा। सो तें तशेंच जाल्लेले भशेन म्हापशा जावचें तें कॉन्फिडन्स आसा म्हाका आनी तशेंच जातलें म्हणून आमी सगळे कॉन्फिडंट आहा, लोकूय कॉन्फिडंट आहा, आमचे पार्टी वर्कर जे आहा ते कॉन्फिडंट आहा। सो देर इज नो इशू दॅट दिवचें ना हे वयर सरानो प्रश्न। ह्यो टर्म जो आहा तो भविश्याचो टर्म आसा आनी लोकांनी
ताका निवडून हाडलेलो आसा 5 वर्सां खातीर ऑन द BJP पार्टी. तशेंच हांवें वचोन पार्टी ऑफिशलांक मेळोन तांकां सांगलेलें आहा की हांव फुडें सरोंक सोदता विथ द सेम पार्टी BJP घेवन हांव फुडें सरतलो म्हणून. अशेंच तांकां हांवें अप्रोच केल्लेलें आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका सांगलां की सर्वे जातली आनी तेजे उपरांत ते डिक्लेअर करतले म्हणून. कॉन्फिडंट आहा की 100% म्हाज्या फेवरान वयतली म्हणून. हांव सुधीर कांदोळकर, म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो नगरसेवक, माजी नगराध्यक्ष. यंदाचे हे आतां दुर्दैवान हांगा आमच्या म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सीक वेकन्सी क्रिएट जाल्यात ते हेका फूल स्वीम जे लोकांचे म्हाका सहमत आहा, लोकांनी एक विश्वास दिला की हांवें ह्या इलेक्शनाक रावचो, इलेक्शन एक कॉन्टेस्ट करचें म्हणून फूल स्वीम हांव ह्या इलेक्शनाक रावपाक लागून भायर सरलेलो आहा. वचत ते लोकांच्यो गाठी बिटी म्हाजे घेवपाच्यो चालू आहा. आयजूय सकाळी भायर सरलेलो, देवळांनी बी आयज गेल्लो आहा आनी हांव भारतीय जनता पार्टीचो एक सामको पयलीं पासून एक कार्यकर्तो आहा. पक्षाक लागून आमी काम केल्लें आहा. तशेंच आमचो MLA माजी MLA बाबूस, तेकाय लागून आमी खुबशे काम केल्लें आहा आनी आतां लोकांचो म्हाजेर विश्वास आहा. लोकांनी म्हाका पाठिंबो दिल्लो आहा फूल स्वीम ह्या इलेक्शनाक तूं वयचें. पार्टी कडेन हांवें म्हाजी तिकेटीक लागून क्लेम केल्ली आहा. हांव सिनियर कार्यकर्तो आसल्या कारणान, सिन्सियर आसल्या कारणान म्हाका खबर आहा पार्टी म्हाजो रिक्वेस्ट कन्सिडर करता. हांव गेली 3 वर्सां म्हापसा नगरपालिकेचो नगरसेवक आसा आनी गेली 20 ते 25 वर्सां म्हाजी पत्रकारितेंतली जाली आनी अनेक सामाजीक सांस्कृतीक संस्थांचे संबंध असल्यामुळे अनेक लोक म्हाज्या कडेन आज येतात आनी सांगतात की तुवें निवडणूक लडोवंक जाय. पण पक्षाक फाल्यां दिसलें की तुषार टोपलेन निवडणूक म्हापशांतून लडोवची, तर निश्चित त्या रिंगणान उतरपाची म्हाजी तयारी आसा. पक्षाचे आदेश हो आमी मान्य करता. तशेंच काँग्रेसीनी 2-3 नांवां शॉर्टलिस्ट केल्लीं आसा. सद्याक सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मायकल कारास्को आनी विजय BK हांचीं नांवां काँग्रेसीच्या तिकेटी खातीर प्रामुखपणान येतात. मात भाजपाची तिकेटी निश्चित जातकच काँग्रेस आपली तिकेट म्हापशांत कोणाक दिवपाची ते थारायतले. म्हापशांत शिवसेनेची लडपाची तयारी आसा, मात अजून तिकेट कोणाक दितले हें कांय थारिल्लें ना. शिवसेनेचे अध्यक्ष जितेश कामत म्हापशांत वेंचणुकेक बसपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळटा. मोगोच्या तिकेटीर परत एक फावट बाळू फडके वेंचणूक लडोवपाक पुराय नेटान तयार आसा. मोगोन म्हापशांत वेंचणूक तयारेक नेट धरला. विनोद फडके, आतां जे आमचो MLA बाबूश एक्सपायर जावन जे हांगा वेकंट सीट जाल्ली आहा त्या बायपोलाक हांव कॅन्डिडेट म्हणून डेफिनेटली म्हापशान उबो रावतलो. आनी हांव सद्या आमच्या मोगोच्या पक्ष श्रेश्ठीं कडेन उलयलां. तेंच्यांनी म्हाका पॉझिटिव्ह सिग्नल दिल्लें आहा. एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार फाटल्या इलेक्शनाक हांव सेकंडाक आसलो आनी तेन्नाचे जे ड्रॉबॅक आसले म्हाजे की हांव म्हापशांतल्या खुबश्या लोकांक वळखयनासलो. म्हळ्यार ती परिस्थिती आतां उरूंक ना. फाटल्या 1.5 वर्सां हांव कंटिन्युअस म्हापशांत काम करीत आहा. हांवें कितलेशेच प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडले, कितलेशेच मेडिकल कॅम्प केले. त्याच बरोबर हांवें आमच्या मिनिस्टरा मार्फत जवळ जवळ 3-4 प्रोजेक्ट पास करून हाडले आनी तेतूंतले 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी जाल्ले आसात. आनी मुख्य म्हणजे फाटल्या खेपेक जो आमचो MLA आसलो तेच्या वांगडा जवळ जवळ 18 कावन्सिलर आसले, भोंवताले म्हणजे तेच्या वांगडा. तो त्या खातीर ताका व्हडली एडवांटेज आसली. वेरेज ह्या खेपेक ऑपोजीट कोणी रावले तरी तेच्या वांगडा इतले कावन्सिलर आसचे ना. आनी ऑलरेडी म्हाका 4 कावन्सिलरांनी सांगलां की तेंचो म्हाका फूल सपोर्ट आहा म्हणून. आनी म्हाका दिसता जशी डेट लागीं येतली आनी इलेक्शन डिक्लेअर जाता तो मेरेन म्हाका दिसता म्हापशाचे लोक
आणि म्हापशेचे जे कावन्सिलर आहात ते डेफिनेटली आनी थोडे म्हाका सपोर्ट करतले. म्हापशेचे लोक ह्या खेपेक तरी कितें बदल घडोवन हाडटले आनी 100% म्हाका दिसता ते म्हाका सपोर्ट करतले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आपा कडेन म्हापशांत वेंचणूक लडोवपाक 2 उमेदवार आसात, पूण सद्याक नांव डिस्क्लोज करपाक सोदनात म्हूण पक्ष सांगता. मात म्हापशांत आप वेंचणूक लडयतले हें निश्चित आसा. गोवा फॉरवर्डाचे प्रमुख विजय सरदेसाय म्हणटा, युती सरकार सद्याक बरे रितीन चलता. भाजपाक ह्या सिटा खातीर निर्णय घेवनी मागीर आमी पळयतले. एक अलायन्स आमी केल्लें गोंयांत आनी अलायन्स सरकार घडयलेलो आहा अंडर मनोहर पर्रीकर. सो हो अलायन्स सरकार स्थिर उरूंक जाय, हो आमचो हेतू आहा. हांवें थंय म्हणलां की आमचो एक मनीस वी कूड हॅव हेल्प समबडी, पूण ताणें आज क्लेम केल्ली आहा की आपल्याक BJPची तिकीट दिवची. सो आमी रावतात BJP कितें करता तें पळोवया. पूण बाय एंड लार्ज स्थिर सरकार उरपा खातीर, डिस्टेबिलायज ना करपा खातीर आमचो फोकस आसता. जाल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या लिस्टांत म्हापशां खातीर संजय बर्डेचें नांव मुखार येता. मात गरज पडल्यार काँग्रेसी कडेन म्हापशेच्या सिटा खातीर युती करपाची तयारी NCPची आसा. जर हें शक्य जालें ना तर NCPची अपक्ष उमेदवारी लडोवपाची तयारी आसा. म्हजें नांव संजय विठू बर्डे, बोडगेश्वर शेतकरी संघाचो हांव अध्यक्ष. एट प्रेझेंट गोंयांत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो जनरल सेक्रेटरी. जवळ जवळ 2 ते 3 वर्सां जालीं हांव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अख्ख्या गोंयांत झेंडा घेवन आयज अख्ख्या गोंयासाठी BJP जे वायट जे कितें केल्लेलें आहा आयज पासून हांव अख्ख्या गोंया समोर घेवन येयलेलो आसा. केन्नाच हांवें BJP म्हाजेर केन्नाच आरोप करूंक ना. जे तेंच्यांनी कितें काम केल्लेलें आयज लोकां समोर हाडून दवरलेलें आसा. जे म्हापशांत गेली 20 ते 25 वर्सां जालीं, जे आमदारान 25 वर्सां आमकां फाटल्यान हाडलेलें आसा, तेजेर हांव आयज अख्ख्या गोंया समोर आयज सांगूंक करता गोंयकारांक, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाक जर आयज जर 2.5 वर्सांक लागून बाय इलेक्शनाक जर चान्स दिलो तर म्हापशा शहराचें हांव तुमकां स्वरूप हेज्या फुडें जे प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीसून जे आयज स्कीम जी व्हरपाची केल्लेली आहा आनी शेतकारांक पानां पुसून जर फोर्सपाची केल्लेली आहा, काही विरोधक आमचे ट्राय करता, पूण ते हांव न करता म्हापशेचें डेव्हलपमेंट कशें करपाक जाय आनी कशें करून दाखोवपाक जाय हे विदीन 2.5 वर्सांत. आनी मेन स्पेशल जे म्हणटा विधानसभा 3 दिसाचे आहा न्हू, म्हापशा शहराक 3 दिसाचे 3 दिसाक उलोवपाक म्हाका विधानसभेन धाडपाक जाय. कंटिन्यूस 3 दिसांक उलोवपाक अशें इतके म्हापशाचे पेंडींग इश्यूज पडलेले आसा. ओके, गोंयच्या लोकांक हांव सांगूंक करता, म्हापशेच्या लोकांक सांगूंक करता, म्हापशा शहराची वाट लागलेली आसा. आयज काही मनीस आतां खंय तरी उबे सरता झप करून अळमी कशी भायर सरतले, कांय काम करिनासतना ते मनशाक तुमी जर फुडें काडटा, आमी जे मनशान काम केल्लेलें आहा ताका तुमी आयज एकूच चान्स दिवन पळोवपाक जाय म्हणून हांव अख्ख्या गोंयकारांक सांगता. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीक एकूच चान्स दिवन तुमी पळोवपाचो. वेंचणुकांच्यो तारखो जाहीर जाता म्हणसर अपक्ष उमेदवारी खातीर 1-2 नांवां मुखार येवं येता. येवपी उमेदवार कोण हें येवपी काळ थारायतलो. देव बरें करूं.